पर्रीकार सरकाराच्या 2.5 वर्सांच्या राजवटींत गोंयचें RTI मिशन पॅरलायज जालां। दोनदा जायरात दिवनय 2 राज्य म्हायती आयुक्त नेमप सरकाराक अजून जमना। आसा ते मुखेल म्हायती आयुक्तान फक्त 13% अपील तडीक लायल्यात। आयुक्तांचे पॅनल नाशिल्ल्यान त्योय तडीक ना लागिल्ल्यान जमा। आतां सरकार राज्य म्हायती आयुक्ता खातीर तिसरे फावट जायरात दिवपाचो आसा। पळयात रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पर्रीकार विरोधी पक्ष फुडारी असताना स्वता म्हायती हक्क कायदो चड वापरपी। देशान हो कायदो लागू जावचे पयलीं पर्रीकारान तो ताच्या फाटल्या कार्यकाळांत चालीक लायिल्लो। मात ह्या टर्मान सरकार RTIचे बाबतींत बॅकफुटार गेला। फाटलीं 2.5 वर्सां जालीं 2 राज्य म्हायती आयुक्त नेमप सरकाराक जमना। ते नेमपाक सरकारान 2 फावट जायरात दिल्ली। आतां सरकार तिसरे फावट जायरात दिवपाचो आसा। लीना मेहेंदळेक सरकारान ऑक्टोबर 2013 मुखेल म्हायती आयुक्त म्हूण नेमली। 2012 सावन आज मेरेन ह्या आयोगा मुखार 455 अपील केशी आयल्यो। तातूंतल्यो फक्त 57 म्हळ्यार 13% केशी तडीक लायल्यो। 398 केशी तश्यो आसात। 2012 211 अपील केशी, 35 केशी तडीक लायल्यो, 176 केसी पडून आसात। 2013 176 केशी अपिलान आयल्यो, तातूंतल्यो 22 तडीक लायल्यात, 154 केशी पडून आसात। 2014 68 केशी अपिलाक आयल्यो, त्यो सगळ्यो केशी पडून आसात। हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण म्हायती आयोगा मुखार आयिल्ल्यो अपील दोगा आयुक्ताच्या पॅनलान आयकुपाच्यो आसता। फक्त एका आयुक्तान निकाल लायिल्ले 57 केशीचो फुडार कितें? एके वटेन ऑक्टोबर 2013 नेमिल्ले मेहेंदळे जानेर 2015 रिटायर जाता। फाटलीं 2.5 वर्सां जालीं सरकाराक 2 राज्य म्हायती आयुक्त नेमप जमना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। RFC इंडियाची प्रिडेटर सर्त सोमाराक कश्टी सांग्यार जाली। ही अखिल भारतीय ऑफ रोड सर्त मंगळाराक कुमारी गांवांत आसतली। फोर्स गुरखा RFC इंडिया ही मलेशियेंत 1997 सावन जावपी रेन फॉरेस्ट चॅलेंज सर्तीचो भारतांतलो फांटो। इतल्यान खबरांचेर हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।